जेसू स्वादी मोगा सांडलो हांवे तुका येको वाटली पिसाय ओनाली पाटी म्हाका आपोय गाया तुझ्या लिपोय नानो पवित्रता दोवर सदा काळजा पाटी म्हाका आपोय गाया तुझ्या लिपोय नानो पवित्रता दोवर सदा काळजा जेसू सुंदरा ओदू लोभतारा सूर्या प्रासळे मोवा प्रासृची भोक्षी सुखी सोमे तू माता उर्पेस सातस्ये बोयनावा ससा सुदीन सरकार भोक्षी सुगी सोमेस करतो माका कुर्पेस सातस्ये पैनकापान ससा सुगदी सरकार मुकाळ बाबा आणि बहिणी पवित्र वेळ वो या पुंतळार या जेसू मुखार आमी आसा सक्तांच्या की सड मोग करच्या जेसू सांगात आमी आसा संवसारान सक्तांच्या की सड म्हाका समजोवच्या जेसू मुखार आमी आसा जेसू बऱ्या गोवळ्या मुखार आमी आसा जेसूक आमी सांगलें बरो गोवळी केवल गोवळी न्ही बरो गोवळी त्या बऱ्या गोवळ्याची एक शेळी जावन जेसू सांगात आमी आसा सपार पवटी आमी येदोळ गायलेल्या प्रमाणे सुखी आमी गेल्यात गोवळ्यातावन पयस केल्ले संदर्भ आसात पूण आमच्या गोवळ्यान आमचो मोग केला आमचो गोवळी आमच्या सांगाता रावला आमचो गोवळी आमकां समजला आमचो गोवळी आमकां सोण घालिना तसो मोग निरंतरी आसा तर मुखाळा जेसू तुज्या सांगाता वो थोडो वेळ करसूंक हांव म्हजें कुटाम म्हज्या घरचे सांदे हांगासर आसा थोडो त्याग सॅक्रिफीस करन आमी हांगासर आयल्या जेजू तुजो दैवीक स्पर्श दैवीक अनुभव आमकां लाभय एम्माउसाचे शिस बेसारायन कंतीन भिरांतेन ते आसले तांचे सांगात तूं समकलोय थोड्यो घडयो तूं रावलोय
सगळी तांची कंथ बेजाराई पयस केली. दैवीक अनुभव तांकां जालो. आमच्या संगता राव, आतां सांज जाली म्हणून ते उद्गारता आसतना तूं तांच्या संगता रावलोय जेसू. आमच्या संगताय राव. हर एका घडये आमच्या संगता तूं राव. प्रत्येक सावन भावार्थांत आमी दंडळतना आमच्या संगता तूं राव. तुजें तोंड पयस सरूंक तूं सोडिनाका. सदांच तूं आमचो गोवळी आमच्या संगता आसाय म्हणलें समजोंक आमकां तुजो आदार लाभय. येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्कां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका, होसान्ना तुका, जय जय तुका, हर्सितांव तुका, नावाडतांव तुका, वाकांतांव तुका. सर आमी बसया. येवकरिस्तंतल्या जेसूचेरच आमची नदर आमी दवरया. हांवें म्हळें सुरवेर पवित्र वेळ वो वेळ निर्पळ जायना. जेसूचेरच आमची मोत आसूं दी. जेसू आज आमच्या लागीं उलयता. जेसू आज आमच्या लागीं आयकता. आमी खाली आता आनी फाटीं वचना. जेसूची बेसांवां घेवन, संतोष, समाधान, शांती, दादोसकाय घेवन आमी जेसूक तावन घेवन आमी फाटीं वेता. देखून ह्या पुंताळार आमी आयल्या. सांग पुरो लागीं तावन पयस तावन आमकां काय काम ना म्हणणें राटावळ आसा, सबार संगती आसात. हें सगळें त्याग करन जेजू सांगाता आमी हांगासर आसा. थोड्यो तरयो सुरविल्यो थोड्यो घडयो जेसूचें बरेंपण आमी नियाळूंक आमी आराम करया. थोडोस वेळ आमकां आसा. जेसून कितें बरेंपण म्हज्या जिवितांत केलां. सबार आनी सांगलें हांवें आयकलां. हांगासर येवन मतीची दादोसकाय मेळ्ळी. मागल्लें मेळ्ळें, मागले उपकार मेळ्ळे, असाध्यलें साध्य जालां. जेसून आमच्याय जिवितांत बरेंपण केलां. कितें बरेंपण जेसून म्हज्या जिवितांत केलां. एक यासक जावन, एक धर्मभयण जावन, एक बापय आवय जावन, पती पतीन जावन आमच्या मतीक आमी हाडया. मागल्लें आमकां मेळ्ळां. जेसूक आमी अर्कां दिवया. बरेंपण म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वावरा तळार, म्हज्या मागण्या मारिफात हेरांक मौनपणी जेसूक आमी सांगया. थोड्यो घडयो वैयक्तीक रितीन मौनपणी ताच्या लागीं आमी उलोवया. कितेंय मागचें नाका. कितें बरेंपण जेसूतान आमकां मेळ्ळां ताका आमी अर्कां दिवया. मागोवंक आमकां उपरांत वेळ आसतलो. आतां केवल जेसून केल्लें बरेंपण म्हज्या मतीक हांव हाडटां. म्हज्या काळजांत हांव नियाळटां आनी म्हज्या काळजांत हांव मौनपणी जेसूक हांव अर्कां दितां. म्हज्या काळजाची भास जेसूक समजता. थंय सारकें सूख तशें उलयचें अशें उलयचें कितेंच ना. म्हजो जेसू म्हाका आयकता. तर ह्यो थोड्यो घडयो सांग पुरो बरेंपण म्हणटा आसतना दिसपडतो ग्रास आमकां मेळ्ळा. बरी भलायकी मेळ्ळ्या. भुरगीं बऱ्या फुडाराक पावल्यात. भुरगीं बऱ्या वाटेन चलोवन आसात. कुटुंबा जिवीत, काजारी जिवीत दादोसकायाचें जालां. सबार कंत, दूख, बेजाराई, सवालां आसलीं म्हज्या जिवितांतलीं पयस केल्यान. संतोशान हांव आसां, समाधानान हांव आसां, बऱ्या भलायकेंत हांव आसां. हें सगळें जेसून केल्लें बरेंपण. तर थोड्यो घडयो मौनपणी ताणें केल्लें बरेंपण जेसूक आमी सांगून काळजांत हांव जेसूक आमी अर्कां दिवया. तर एक अर्कां गीत जेसूक आमी सांगाता कवया. सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडटां. सगळ्या मनान तुजे उपकार हांव नियाळटां. कितें आमी नियाळ केले थोड्याच घडयांचे उपकार म्हज्या जल्मांतान हांवें लेखले तर साहित्य आसात. अर्कां तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू, स्तुती तुका जेसू, वंदन तुका जेसू. जेसू तूं नाय जाल्यार आमचें हें जिवीत ताका अर्थ ना.
देखून अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे मागणे तूं आयकताय आमकां संतोष लाभयताय संतोष आज आमकां कोणूच दिना संतोष जॉय हॅपिनेस आमकां दिवचें जेसून मात्र सुखांत दुखांत आमकां तुजो सांगात दिताय ताच्या की वर्तें आमकां कितेंच ना तर अर्गांगीत सक्कड सांगाता आमी गावया. कळसां सौम्या तुका वाडटा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विणे आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विणे अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका वाडटा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत आमच्या सांगात दिताय अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका वाडटा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. वै जेसू तुवें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सक्कड उपकारांक हरकां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सर आमी उबे रावया देवाचें उतर आमी आयकुया मातेवाचो वांचेल 8वो अध्याय वळ 23 तावन 27 पर्यंत
23 तावन 27 पर्यंत. उपरांत जेजू दोनीर सोडलो. ताचे शिशी ताचे संगता गेले. अशें आसता सरोवरांत एका दिसांनी एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटलो. तवळ ताचे शिस ताचे सरशीं वचोवन ताका जागोवन म्हणालें, सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडटा. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आनी उठून वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फर्मायलें आनी सक्कड शांत जालें. हें पळयल्ले मनीस विस्मीत जावन म्हणूंक लागले, कसलो मनीस वो, वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, बुवा पुरबायेचें देवाचें उतर आमी आयकलें. आनी ह्या देवाच्या उतराचेर एक संदेश हांवें घेतिल्लो आसा. भिरांत विने आमचो भावार्थ आमी सांबाळया. भिरांत विने आमचो भावार्थ आमी सांबाळया. आज आमी हरियेकल्यांनी विचारूंक जाय. एक यासक जावन पयलीं हांवें म्हाका विचारूंक जाय आनी आमी हरियेकल्यांनी विचारूंक जाय, कश्टां वेळार आमी कोणाक सोदता? जाय तितले दाखले म्हज्या लागीं आयिल्ले आसात. कश्टां वेळार अन्य देवा फाटल्यान वेचें. कश्टां वेळार आमी सोम्याक सोदिना तर आमी निराश जातल्या. थंयसर दोनीर आमी पळयलें, व्हडयेक लार येता, आमी उडास दवरूंक जाय वा समजून घेवंक जाय. शीस एक्सपर्ट, जेजूचे शीस एक्सपर्ट. दर्यांत तासचे ते. जेजू दर्यांत असो मनीस न्ही, जेजू पागी न्ही. जेजूचे शीस पागी आनी जेजूच्या शिसांक सक्कड जानवाय आसली. ते भियोवचे तर केदें व्हडलें लार तें वा केदी व्हडलीं लारां तीं. आनी जेजू थंय आरामसे एक बरी न्हीद काडटलो. आनी जेजूचे शीस जेजू कुलो मारतात, बचाव जातात. देखून हांवें म्हळें, कश्टां वेळार आमी सोम्याक सोदिना तर आमी निराशी जातल्या. थोड्या तेंपा आदीं एका कुटुंबाची आजी तिच्या नातवाक घेवन म्हाका मेळोवंक आयिल्ली. तिका सांगलें खंय, कोणेंय तिका सांगलें, त्या जाग्याक वच, त्या मनशाक मेळ, सक्कड तुजें सारकें जाता वा सक्कड तुजें समाज जाता, घरची परिस्थिती सगळी बरी जाता. हांवें आजयेक म्हळें, त्या मांयक म्हळें, प्राय जाता आसतना तुजो भावार्थ चड जायचे आसलो. प्राय जाता आसतना तुजो भावार्थ चड बळवंत जाय आसलो. पूण तुजो भावार्थ तुवें ओगडायलाय. आनी ती माय म्हणटा, 3 वर्सां दिलेक घालता, आमचें सगळें कुटाम पवीस सभेतावन पयस गेलें वा मागण्यांतावन पयस गेलें. इगर्जेक वेचे आमी रावयलें 3 वर्सां. ती म्हणटा, फादर 3 वर्सां इगर्जेक आमी वचोना, घरांत मागणें ना. हांव कोणा लागीं गेल्लीं पळया, ताणें सांगल्या बरी आमी सगळें केलें. आनी ती म्हणाली, सगळें सत्यानाश जावन गेलां फादर. परत तिका हांवें विचारलें, कितें म्हणी बरें तुका जालें गे? थंयसर तूं गेली वा अन्य देवा फाटल्यान तूं गेली, कितें म्हणी तुका बरें जालें गे? तिणें म्हाका निमाणें जाप दिली, आनी जीव गेल्यार आमी वसना फादर. आनी एकलो व्यक्ती म्हाका मेळटा आसतना तो म्हणालो, कितेंगी पिडा ताका आयिल्ली खंय. आनी कोणेंगी सांगलें, त्या व्यक्ती लागीं वच, त्या मनशाक मेळ परत अन्य धर्मा फाटल्यान, आनी थंयसर तुका गुळयो दितात, त्यो गुळयो तूं घे आनी सक्कट तुजे पिडा
बरी जाता वा गूण जाता. आनी तो व्यक्ती म्हणटा की तेंस बरेपण हांवें थंयसर जोडून घेवंक ना. दोनींचेर आमी पांय दवरता तर इल्लोसो वेळ उबे रावयात. मागीर बॅलन्स चुकता. आमी पडटा म्हळ्यार उदकांत पडटा, दर्यांत पडटा, न्हंयत पडटा आनी मरण पावता. आज भोव बेसारायचें कितें गे म्हळ्यार आमी जावंक पुरो थोडे फावटी कोणा कडेन वेचे आमचें भविश्य आमी विसारचें. आमचें भविश्य जेसूक मात्र कळीत आसा, हेरांक कोणायकी कळीत ना. म्हजो एकलो इश्ट सेझारच्या दिएसिसींत आज याजक जाला. तोय एक क्युरियोसिटी म्हणटा पळय आमी, त्या खातीर एक आसक्तीन तोय भविश्य विसारूंक गेल्लो खंय. आनी ताका भविश्य विसारता आसतना थंयसर ज्योतिशान सांगलें खंय, तुका दोगी बायल्यो, काजार जशी जाल्यार एकली बायल तुजी मरण पावता, मागीर आनी एक काजार तूं जाताय, अशें तुका दोगी बायल्यो. तो आज याजक जावन बोवापुरबायन सोम्याचें मिसांव करता. आज आमचें भविश्य कोणाच्या हातांत आसा. आमी हर एकल्यांनी तें विसारूंक जाय आनी स्पश्ट आमी उडास दवरूंक जाय. म्हजें भविश्य, आमचें भविश्य जेजूच्या हातांत आसा. ताणें कितें बरयलां तें आमच्या जिवितांत जाता. सबार पावटी आमी भुरगीं वडिलां आमी चिंता आमचें भविश्य आमच्या हातांत आसा, म्हज्या भुरग्यांचें भविश्य म्हज्या भुरग्यांच्या हातांत आसा. हेंच हांवें आयकलां. थोडे फावटी भुरगीं दोतोनी घेनात, मिसाक घेनात, येवन पेरंट्सां झगडटात आनी सांगतात म्हज्या भुरग्यांचें भविश्य म्हज्या भुरग्यांच्या हातांत आसा. फादर, कितलीं शिकयत जानवाय दिचे देवान जानवाय दिना तर हांवें कितलें शिकल्यार थंयसर शीस आमी पळयले वा सगळी रात तांणी थंयसर मासली धरूंक प्रयत्न केल्यार थंयसर तांकां मासली मेळोना. ते आमी शुभवार्तेंत आयकत हांव देखून जानवाय दिचे देवान. आज जर तर आमी थोड्या संगतींक आमचो भावार्थ आमी वगडायता. आज थोडे फावटी म्हाका मीस नाका, म्हज्या भुरग्यांक दोतोन नाका, आराधन नाका, मागणें नाका, देवाचें उतर नाका, तेर्स नाका, हें पुरा सोडून आमी आमच्या भुरग्यांक कोचिंगाक आनी धाडटा तर हांवें म्हळें कोचिंगाक धाडचें सूख न्ही, कोचिंगाक धाडचें सारकें. हे सगळ्यो संगती पाळण कोचिंगाक आमी धाडया. हें पुरा सोडून आमी कोचिंगाक धाडटा तर जेजूक भायर घालन आमी घेतिल्लें कोचिंग खंयच्याय कितें उपकार ना, तें कश्ट. हांवें म्हळें जानवाय दिवची देवान. दोगां भुरगीं आसलीं म्हाका वळख आसा. हर एका दिसा सकाळीं तीं मिसाक येतालीं. दोगांय भुरगीं थंयसर सायडीन मुखल्या बांकार तीं बसतालीं आनी दोगांय भुरगीं हांव सापूर बायन व्हडल्या फुडाराक तीं पावल्यान, लग्न जाल्यान, तांकां भुरगीं जाल्यान, दोगांयकी रँकां आयिल्लीं आसात. देखून आमी उडास दवरूंक जाय. म्हज्या प्रयत्नाचेर हांव कितेंच करूंक शकना. नॉट माय कॅपॅसिटी इज कॅपॅसिटी. म्हजे प्रयत्न कितेंच करूंक शकना. ताचें बळ म्हाका जाय, ताचें बेसांव म्हाका जाय. हांवें म्हजें प्रयत्न करियत फळ दिचे देवान. आनी तो म्हज्या सांगात आसा जाल्यार हांव हिरो, तो ना जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांव झिरो. देखून खंय हांवें आयकोना मागणें करन, मिसाक येवन, आराधनाक येवन भुरगीं पाट जाल्यांत फादर, वाट चुकल्यांत वा वाटेंत हांव पयस गेल्यांत तें हांवें खंयसरी आयकल्लें ना. हांवें तीं दोगां भुरग्यांचें सांगलें. आपुरबायचीं दोगां भुरगीं दीस पडतें हर एका दिसा गडगडो येवं दी, पावस येवं दी, वारें वादळ येवं दी, एग्जाम आसूं दीत, तीं दीस पडतें मिसाक येतालीं. आज परत भावार्था वयर आमी नियाळ करता आसतना म्हजो भावार्थ हांवें ओगडायला गे. कोणेंगी म्हाका कितेंगी दिलां, तुज्या आल्तरीर दवरू, तुज्या बॅगांत दवरू, तुज्या जाग्यार दवरू, सगळें सामान जाता तें काण पयस उडोवया. आज कोणेंगी म्हाका कितेंगी एक नाडो म्हणी दिला, तुज्या पेंटान घाल, गळ्यान घाल, पांयांत घाल, सगळें तुजें बदलता. भविश्य परत भावार्था विरोध आमी वेता. तसलें आसा तर आमी काण उडोवया. आमकां आमी नास करचें नाका, आमकां आमी बुडोवचें नाका. तसल्यो संगती आमी काण उडोवया. जेजू सरशीं आमी फाटीं येवया.
एक आमी उडास दवरया जेसूच्या सक्ते मुखार खंयची सकत रावाना. जेसून ताचें रगत आमचे खातीर वारयलां, तसो जीव ताणें आमच्या खातीर दिला. आवयच्या गर्भांत ताणें आमकां रुपीत केला. आवयच्या गर्भांत हांव सासणाच्या जिविताक पावता पर्यंत जेसू म्हजो मोग करता. तर एका पुरबायेचें कंदार आमकां कळीत आसा, जेसूच्या नांवान सैत आमकां ते लाभता. जेसूच्या नांवान सैतान सैत पळून धांवता. खंयचोय देवसार खंयचोय सैतान तो पळून धांवता. जेसूच्या नांवान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडोंक शकता, कोण आमकां आज आडोंक सकत. जेसूच्या नांवान, जेसूच्या रक्तान, जेसूच्या कुर्सान, जेसूच्या मोगान, जेसूच्या उतरान सगळें आमकां बरें जाता. तर आमी उबे रावया, हें गीत जेसूक आमी स्तुती करून गावया. जेसूच्या नांवान सैत आमकां ते लाभता. हालेलुया. जेसूच्या नांवान सैतान सैत पळून धांवता. जेसूच्या नांवान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेसूच्या नांवान सैत आमचें जावन आसा. जेसूच्या रक्तान सैत आमकां ते लाभता. हालेलुया. जेसूच्या रक्तान सैतान सैत पळून धांवता. जेसूच्या रक्तान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेसूच्या नांवान सैत आमचें जावन आसा. जेसूच्या खुर्सान सैत आमकां ते लाभता. हालेलुया. जेसूच्या खुर्सान सैतान सैत पळून धांवता. जेसूच्या खुर्सान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेसूच्या नांवान सैत आमचें जावन आसा. जेसूच्या उतरान सैत आमच्यां ते लाभता. हालेलुया. जेसूच्या उतरान सैतान सैत पळून धांवता. जेसूच्या उतरान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेसूच्या उतरान सैत आमचें जावन आसा. जेसूच्या मोगान सैत आमकां ते लाभता. हालेलुया. जेसूच्या मोगान सैतान सैत पळून धांवता. जेसूच्या मोगान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेसूच्या मोगान सैत आमचें जावन आसा. सैत आमचें जावन आसा. सैत आमचें जावन आसा. सर आमी बसया. नियाळ आमचो फुडें व्हरता आसतना परत हें कंतार आमी सदांच उडास दवरया. जेजू वरवीं म्हजें सैत, म्हज्या शिकपांत, म्हज्या अभ्यासाच्या जिवितांत, म्हज्या वावरांत वा हर एका संगतींनी जेजू वरवीं मात्र म्हाका तें सैत मेळटा. बाबार्थ नियाळ आमी फुडें व्हरता आसतना बाबार्थ एक देवाचें देणें. क्रिस्माच्या सक्रामेंता वेळार वा तिरावणेच्या सक्रामेंता वेळार आमी गूंड रितीन आमी नियाळ करता.
अपोस्तलांची सदमानता म्हणटा आसतनाय भावार्थाची सतां ह्या मागण्यांत आमकां आयकोंक मेळटात वा ह्या मागण्यांत आमी उसारता. आज भावार्थ म्हणटा आसतना आमी उडास दवरूंक जाय. कितलेशा जनांनी ह्या भावार्था खातीर तांचें रगत वारयलां. देखून म्हजो भावार्थ हांव देवाचेर दवरतां, न्हय कोणच्याय मनशाचेर. कोणेंय म्हाका कितेंय सांगलें त्या मनशाचेर हांवें भावार्थ दवरचो न्हय. सांग पुरो थोडीं पितीसपणां आमच्या मतींत आसा. कोणेंय सांगलें आमी आयकलां आनी तसल्या संगतींचेर आमी भावार्थ दवरता. माजरान आड वसोंक नसो, कावळ्यान बोब मारून नसो, असली पुरा तसल्या संगतींचेर थोडे फावटी आमचो भावार्थ आसा. काजार जावचें एक सोडें म्हज्या लागीं थोड्या दिसां आदीं मेळोंक आयलें. दोगांय रडटात. एकल्या आवयन, तांच्या मदल्या एकल्या आवयन थंयसर त्या जोड्याक बेश्टायलां. म्हळ्यार तिका तांणी लग्न जावचें कुशीना, देखून बेश्टायलां. तुमी लग्न जाता जाल्यार तुमचें लग्न मोडटा, तुटून वेता. आनी दोगांय तो चेडो आनी ताची चली ती दुकांत आसात, बेजारायेंत आसात. आनी तांणी येवन विचारलें, आमी फादर लग्न जालें जाल्यार आमचें लग्न मोडटा गे. देखून आज भावार्थ आमी देवाचेर दवरूंक जाय. त्या जोड्याक हांवें सांगलें, देवान तुमकां एक केलां तर कोणेंय तुमकां पयस करूंक जायना, आनी देवान तुमकां एक करूं ना तर कोणेंय कितेंय करूंक जायना. देखून देवाचेर आमचो भावार्थ आसूं दी. सबार फावटी विविंगड संगतींक आमी बली जाता. एका घरा बेजमेंताक गेल्ल्या वेळार ती घरची स्त्री म्हाका म्हणाली, केदाळय दिवड येतात फादर, खंय घरा भितरय दिवड येतात, कितले फावटी दिवड येतात, बेंत दिसता. आनी तिका हांवें सांगलें मागया आमी. आनी केदाळय तिका मेळटा आसतना, पिरगेजेन तिका मेळटा आसतना हांव विचारतलो दिवड आयलो गे म्हण. ती म्हणाली दिवडूच येवनात फादर. देखून भावार्थान आमी मागया, सगळें सारकें जाता. थोड्या दिसां आदीं, थोड्या म्हयन्या आदीं इतली मेळोंक आयलेली, पयसतावन मेळोंक आयल्या. फादर सोरोप येतात, मस्त सोरोप येतात, बें दिसता. देखून हांवें म्हळें तूं भावार्थांत माग. आनी ती पुरा कांगाल जाल्या, निराशी जाल्या. तिका हांवें म्हळें तुका आदमेंत हांवें दिलें आदमेंत तुंतुशें न्हय. ती म्हणाली फादर तुमी हेजें मागाचें. हांवें म्हळें हें आदमेंत तुंतुशें न्हय, तूं माग, सगळें सारकें जाता. भावार्थान माग, सगळें सारकें जाता. आनी हांवें मागलें. आनी ती म्हणटा पोरी तिणें म्हाका फोन केलें, सोरोपूत येवनात फादर. आमच्या एकल्यांच्या घरांनी येतात, थोडे फावटी आयिल्लें आमकां कळटा, थोडे फावटी आमकां आयिल्लें कळना. देखून ती म्हणाली केदाळय येतात फादर, आमकां बें दिसता, समाधान ना. देखून सोमयाचेर आमी भावार्थ दवरया. आज आमी एकल्यांनी अर्गां दिवंक जाय. क्रिस्ती कुटुंबांत, क्रिस्ती भावार्थांत आमकां आज जल्म मेळ्ळा. दिसपडटें जेजूक सेवचें भाग आमकां फावो जाला. कितें लागीं इगर्ज्यो आमकां आसात. आमचें भाग मेल्या उपरांत आमकां सासणाचें जिवीत आसा. देखून थोड्यो घडयो आमी आमकांच विचारया, म्हजो भावार्थ दंडळ्ळा गे. एक यासक जावन हांवें म्हाका विचारूंक जाय, म्हजो भावार्थ दंडळ्ळा गे, म्हजो भावार्थ निराशी जाला गे. जेजू म्हाका गरज ना, असली चिन्ना आज म्हज्या जिवितांत आयल्यान गे. आयल्यान तर ती मारेकार चिन्ना, म्हज्या घरांत आयल्यान तरी ती मारेकार चिन्ना, ती चिन्ना हांवें पयस करूंक आसात. सांग पुरो चिंतनांतलें घडिल्ल्या वेळार मोगाची मनशां अंतर्त आसतना, मारेकार पिडा आयिल्ल्या वेळार, म्हजें काम हांवें ओगडायिल्ल्या वेळार, असल्या संदर्भांनी म्हजो भावार्थ दंडळ्ळा गे. जुदास, पेद्रू दोगी जेजूचे शिस, दोगी धर्मदूत. पेद्रून म्हळें सोम्या आमी कोणा सरशीं वचूं, तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. भुवा पुरबायचें साप, कोणा सरशीं वचूं, तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सुवांचो 6वो अध्याय 68 वड. देखून आज संवसारार हरी एकलें बिजी, मनशांक पुरसत ना. एक फावटी आमचे कश्ट आयकतात, मागीर आमचे कश्ट आयकनात. देखून पेद्रून सांगली जाप, तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. जुदासाकी पाटी येवी येत आसलें, पूण जुदास पाटी येवना. तो सत्यानास जावन गेलो, पेद्रू शांत जालो. जुदासान शांतीपणाचें भाग ओगडायलें. आमी शांतीपणाचें भाग ओगडावचें नाका. देखून आज आमी भियोंक जाय. सबार फावटी हांवें म्हळें जायत्या संगतींक आमी भियेता,
आमी संगतींक आमी भियेता आनी आमच्या भावार्थांत आमी दंडळटा असं भियेचे आमी देवाक मात्र भियेचे आमी जेसूक मात्र कोणायकी भियोवची गरज ना बेस्टावन दीत कितेंय म्हणून दीत भियेचे जेसूक आनी देवाक मात्र देखून आस जावंक पुरो प्रस्तुत संवसारांत आमी जियेत आसतना कशेंय आमी जियेल्यार जाता मिसाक वचनातल्यारय जाता म्हजो भावार्थ अशें हांवें पयस करचो नाका म्हज्या घरांत मागणें तेर्स देवाचें उतर आसूं दी देखून देवाचें बें म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत आसूं दी थंयसर भावार्थाची वाडावळ जाता कसल्याय वस्तूंक मनशांक आमी भियोवन आमच्या भावार्थांत आमी दंडळचे नाका आज विविध रितींचें बें आमकां आसा प्रत्येक जावन ह्या आराधना वेळार आमकां किंचें बें आसा जेसूक आमी समर्पण दिवया थोडे म्हणटात फादर एकल्याक रावंक बें खाळोवपाचें बें सगळी रात लायट हांव ऑन करता घरा कोणी नातल्यार बें दिसता आज कसलें बें म्हाका आसा ह्या पुंताळार हांव आयलां जेसूक हांव समर्पण दिता धैर्यान हांव फाटीं वेतां काळोखाचें बें घे वा मुखार येवन म्हाका एक थोडे फावटी एक भावार्थाचें प्रार्थन वाचूंक बें दिसता वाचचें बें दिसता गायन करचें बें दिसता भलायकेचें बें दिसता म्हजी भलायकी बरी आसा पूण मुखलें बें खंयची पिडा म्हाका येता कोण ना कितेंय जाता कोण ना पोवया म्हणटा आमी तसलें बें म्हाका आसा गे मेल्ल्यांचें बें मेल्ल्यांतान आमकां कितें उपादनान पूण मेल्ल्यांचें बें म्हाका आसा मनजातीचें विशेश रितींचें बें आसा जिवदाळींचें आसा ल्हान संगतींचें थोड्यांक जरले आतां बारी फेमस जाल्यात देखून कॉक्रोच म्हणटाना आमी थोड्यांक तसल्या संगतींचें बें दिसता देखून जेसूक आमी समर्पण दिवया आज कसल्या रितींचें बें म्हाका आसा जेसूक आमी समर्पण दिवया आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया जेसूक आमी सांगया मोगळा जेसू कश्टां वेळार म्हजेर येवचो दुबाव तूं पयस कर कश्टां वेळार म्हजे थंय येवचें बें तूं पयस कर दुसऱ्यान जेसू लागीं आमी मागया जेसू म्हजो भावार्थ सडय जेसू म्हजो भावार्थ सडय जेसू म्हजो भावार्थ सोडय सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडता कोविडा वेळार आमी एकल्यांनी मारली बोबीस सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडता जायते शर्माव आमी आयकल्यात तवळच्या घडये जायतीं लेखानां आत्मीक लेखानां आमी वाचल्यात सोम्या आमकां बचाव कर आमी बुडता आज आमी सांगया सोम्या म्हज्या पतीक म्हज्या पत्नीक म्हज्या भुरग्यांक तूं बचाव कर सांगपरो तीं बुडच्या परिस्थितीर आसात देखून हे सगळें आमचें समर्पण जेसूक आमी करया जेसू आपयता म्हणल्यार गिता मारिफात जेसूक आमचें समर्पण करया ह्या गिता वेळार आमी साध्य जाता जाल्यार दिंबेर पडया दिंबेर पडोवंक जायना जाल्यार उबे आमी रावया वा आमकां इल्लीशी प्रायस जाल्या आमी बसया कितेंच हांगासर फरक पडना पूण जेसूची बेसांवां आमचेर वाळटात जेसू आतां ह्या घडये आमकां आपयता म्हजें नांव काण तो आपयता म्हजें सगळें जिवीत तो जाणा म्हजें कश्ट तो न जाणा म्हजें उणेपण तो जाणा पूण तो सवालांक घालिना प्रद्वारा धरल्या स्त्रियेक जेसून म्हळें आनी मुखार पाता करिनाका तोच जेसू म्हाका आपयता जेसूचें बेसांव घेवंक थोड्योच घडयो आसात आसता ह्या गिता वेळार आमचें सगळें समर्पण आमी करया कितें आमकां मागोवंक जाय आमी मागया ह्या गिता वेळार सुटका आमकां मेळों दी बाचावी आमकां मेळों दी आमचो भावार्थ बळवून जावं दी आमचें कसलें बें आसा सगळें पयस वचून दी बरी भलायकी आमकां लाभोवन दी जेसू आपयता जेसू हर एकल्यांक आमकां वैयक्तीक रितीन ह्या कडये तो आपयता आमचें नांव काण तो आपयता आनी ताच्या गोपांत म्हाका तो पटलून धरता दैवीक अनुभव ह्या गिता वेळार जेसूचो अनुभव जेसूचो स्पर्श ह्या गिता वेळार आमकां हर एकल्यांक जावं दी जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका कोपांत आपल्या जेसू आपयता जेसू आपयता परत जेसू आपयता जेसू आपयता
आपयता. कसल्या संगतींची म्हाका कंत आसा जेसूक आमी सांगया. आज म्हज्या भुरग्यांक सैरेक मेळना, सैरेक कोणी सुकयतात. सांगू आज आमच्या कुटुंबा जिवितान लग्ना जिवितान भुरग्यांचें देणे आमकां ना. आज विशेष रितीची कंत म्हाका आसा. पण हिंगे सांगला तो डिप्रेशनाक येताय, कंत म्हाका आसा, मानसीक पिडा म्हाका आसा म्हूण बघता. जेसूक आमी सांगया कसली पिडा म्हाका आसा, न्हीद म्हाका पडना, हांवें मागल्लें म्हाका मेळना. समार वर्सांतान हांवें मागल्लें म्हाका मेळना. पूण ह्या घडये जेसूक आमी सांगया, जेसू कडेन त्या उपकारां खातीर आमी मागया. आमची दुकां आमी गळोवया. सांब्रोजान मोनिकाक सांगलें तुजी दुकां गळय आनी माग, तुजी दुकां आल्तरेर पडोवन दीत. आमची दुकां ह्या पुंतळार जेसू मुखार पडोवन दीत. आमी मागल्लें आमकां खंडीत मेळटा, धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये जेसू म्हाका सोण घालिना. जेसू म्हज्या सांगाता आसा. दुकां आमची पुसता, धैर्य आमकां भरता. दुकां आमची पुसता, धैर्य आमकां भरता. खंयच्याय घडये ओलो दिल्यारी दक्षण जेसू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी दक्षण जेसू लागीं आसता. जेसू आपयता, जेसू आपयता. म्हाका तुका कोपांत आपल्या जेसू आपयता. कष्ट म्हजे वयर 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 येतात. कष्ट म्हज्या जिवितान, म्हज्या पत्नीच्या जिवितान, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या घरांत, म्हज्या भुरग्यांत सबा रितीचे कश्ट येतात. सबा रितींचो नश्ट म्हाका जाता. सांग पुरो मारेकार पिडा येता, कामां वगडायता, सबा रितींचे नश्ट. निराशी जाला. सांग पुरो आज निराशी जावन हांव हांगासर आयलां. जेसू म्हणटा भियेनाका, धैर्यान तूं मुखार ये, तो तुका उखल धरता. ह्या घडये मोगाळ बाबा आनी तुवें जेसू तुका उखल धरता. कष्टां संपडाताना, नष्टां अडसताना. कष्टां संपडाताना, नष्टांनी अडसताना. निराश नाका, धैर्यान आपय, तो तुका उखलून धरता. निराश नाका, धैर्यान आपय, तो तुका उखलून धरता. जेसू आपयता, जेसू आपयता. म्हाका तुका कोपांत आपल्या जेसू आपयता. कसल्याय रितीची पिडा म्हाका आसा. कसल्याय पिडेक चिकित्सा हांव घेता. थंयसर आमचे हात दोनी हात आमी दवरया. जेसूक आमी सांगया भलायकी म्हाका तूं दी. डाक्टरान दिव्येत चिकित्सा मात्र, डाक्टरान दिव्येत गुळयो मात्र. जेसूक आमी सांगया भलायकी म्हाका तूं दी. तुजो दैविक स्पर्श म्हाका तूं दी. थंयसर तसल्या जाग्याचेर कसलें उणेपण आसा, शिरांची अस्कतकाय आसा, बरी भलायकी म्हाका थंयसर ना. बरी भलायकी म्हाका तूं दी. आमच्या घरांत कोणी पिडेस्तां आसात, आमच्या शेजारा कोणी पिडेस्तां आसात, आमच्या वाड्यान कोणी पिडेस्तां आसात, तांकां ह्या घडये जेसूक आमी समर्पण दिवया. साहित्य पिडेस्तां आसात, मारेकार मारानांतीक पिडेनी वळवळटात. साहित्य पिडेस्तां एकसोरी आसात, गव्हर्मेंट आस्पत्रेनी आसात. तांचे लागीं तांच्या सांगाता कोणीय ना, तांचे लागीं दोडू ना. तसल्या पिडेस्तां खातीर आमी मागया.
बऱ्या भलायकेचे देणे जेसू तावन मागोवन घेवया. कसली पिडा म्हाका आसा आज आसा, आज म्हाका आसा पिडा ना म्हाका कळीत ना. जेसू तावन बरी भलायकी आमी मागोवन घेवया. थंयसर हांगा आमी आयकता भुरगीं कालच्या परच्या दिसा एकलो भुरगो वॉलीबॉल खेळटा आसतना मरण पावलो. जेसूक आमी समर्पण दिवया. म्हज्या कुडींत कसलेय बंदड आसात, म्हज्या कुडींत कसलें उणेपण आसा, म्हज्या कुडींत कसली अस्कत काय आसा. जेसू जेसू तूं खून कर, बरी भलायकी म्हाका तूं दी. बऱ्या भलायकेचे देणे म्हाका आनी सक्कड पिडेस्तांक. कोणी जर तर हांगा येवंक नात, कोणी जर तर उपरांत आराधन पळयतात, मागतात, भावार्थान मागतात, देवाचे उतार वाचून मागतात, भावार्थान मागतात, सक्कांगे जेसू बऱ्या भलायकेचे देणे तूं दी म्हणून मागया. पिडे शिडे वेळा जेसू बोलो दिल्या. पिडे शिडे वेळा जेसू बोलो दिल्या. कोणी तो जाऊं दे भेदभाव नसता, भलायकी ताची पाटी देता. कोणी तो जाऊं दे भेदभाव नसता, भलायकी ताची पाटी देता. जेसू आपयता, जेसू आपयता. म्हाका तुका कोपांत आपल्या जेसू आपयता. सबार विघ्न अनवारां आज म्हज्या घरांत येतात, म्हज्या कुटुंबांत येतात. म्हजी भुरगीं शिकनात, म्हजी भुरगीं सांग पुरो हांवें सांगलें आयकनात. आज म्हज्या पुताक दुवेक काम ना, सैरीक मेळना, भुरग्यांचे देणे आमकां ना. कसली पिडा आमचे थंय आसा, जागो विकून वचोंक जाय वचना. कोणी आडयतात, विविध रितींचे समस्या आसात, पिडेचे समस्ये, कसले खंयचीं विघ्न आसात, अनवारां आसात. कितें हांवें बिझनेस केल्यार म्हाका लुकसाण जाता, हांवें आशिल्लें म्हाका मेळना, हांवें मागलें म्हाका मेळना, देखून मागचेंच सोडलां, विश्वास हांवें वगडायला. कसले कसले संगती आसात तर ह्या घडये आमी मागया. जेसू आमकां खंडे सावन मागलें दिता. ऑलवीन ताच्या कुटुंबाच्यांनी मागणें विचारलां. कठीण पांय दुखीन तो वळवळटा, ह्या आराधना वेळार ताच्या खातीर मागोवंक सांगलां. ताच्या खातीर आमी मागया. आनी कितेंय आमकां जेसू लागीं मागोवंक जाय. ह्या पुंतळार आमी येता आसतना बेश्टे आमी येवना, आमच्या मतींत आमी सबार तेसांव हाडून आयल्या. ह्या आराधना वेळार, ह्या आराधनाच्या निमाण्या घडये जेसूक आमी समर्पण दिवया. जेसू कुर्सार मरता आसतना उजव्या कुशींचो सोर निमाण्या घडये जेसू लागीं ताची सूख वळखता. आनी जेसू म्हणटा, आयच्या राती म्हज्या सांगाता तूं खंडी जावन सरकारा सांत आसतलो. कितें म्हाका मागोवंक आसा. जेसू लागीं निराशी जायनासतना, भावार्थ दंडळ नासतना, विश्वास सांडिनासतना ह्या घडये आमी मागया आनी गावया. विघ्ना अनवारांनी विश्वास दंडळताना. विघ्ना अनवारांनी विश्वास दंडळताना. धैर्यान भरता, सांबाळन वळता, उठलून धरता मोगान आमकां. धैर्यान भरता, सांबाळन व्हरता, उठलून धरता मोगान आमकां. जेसू आपयता, जेसू आपयता. म्हाका तुका कोपांत आपल्या जेसू आपयता. जेसू आपयता, जेसू आपयता. म्हाका तुका कोपांत आपल्या जेसू आपयता.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. मुखार बाबा आणि बहिणी जेसूच्या गोपांत आवासा निमाणे एकडी पोर वैयक्तीक रितीन जेसू लागीं कितें म्हाका मागोवंक जाय कितें हांव आशेतां मौनपणी जेसूक आमी सांगया. जेसूचें बेसांव आमचेर सर आमच्या गरजांचेर आमच्या घरच्या सांद्यांचेर मुखाच्या व्यक्तींचेर आनी समेस्तांचेर आमच्या वावुराचेर आमच्या पैनाचेर मागून कवियांगीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. येद्या व्हडा सक्रामेंता सष्टानमन करूया भुलविल्या त्या कृपा बोधला नव्यो प्रीतीक आदर्या सल्वोन्मेच्या हस्तविश्व्या बावटाचे वळपिया जशे बापा जशे पुता उल्लासानी स्तुती जा होदवी महिमा सस्ना सस्ना एका ताळ्यात हसिता तुका तो घायच्या स्पिरिता समसमी वाढता. प्रार्थुया. येसू मिया जेसू क्रिस्त या विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. लेखन बसया. एकटांचो बाप्पा आमी जमल्या एकाच ताळ्यात तुका गिता गाता एका काळजात तुजो मोग करता एकवटान जियोंक रेखता. पवित्रानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्याय पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणी जिवीक आमकां जोडून दिलाय. एकटांचो बाप्पा आमी जमल्या एकाच ताळ्यात तुका गिता गाता एका काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियोंक रेखता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसो.
जेसू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो आनी प्रत्येक सांसुवां पावल दुसऱ्याच्या भक्तीकानो आयच्या दिसा आयच्या शुभवार्तेंत जेसू आमकां ताचो पाटलाव करूंक अरे एकल्यांक आपोवणें दिता हो पाटलाव आमी बऱ्या रितीन करूंक आसा आनी हो पाटलाव करून ससनाचें जिवीत आमी सोडूंक आसा त्या खातीर ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार सोम्याक मानवच्या रितीन सोम्याचो पाटलाव करूंक जायची कृपा आमी मागून घेवया सबार बोटींचे सुसो पाटलाव करता आसतना सुकून पडल्याक मौनपणी देवा लागचें बोक्साने मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सपतरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवान सदां सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोम्या काकडूद कर सोम्या काकडूद कर क्रिस्ता काकडूद कर क्रिस्ता काकडूद कर सोम्या काकडूद कर सोम्या काकडूद कर प्रार्थया ह्या पुंतळार आमी येता आसतना कितें आमची त्या सावाण आमी हांगासर आयल्या साहित्य त्या सावा आमी आयकलें त्या सावा सांगाता आमची त्या सावा सांजुवां पावल दुसऱ्या मारीपात सोम्याक आमी भेटोवन दिवया सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा आख्या तुज्या परजेचो वडील सावन आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक भगवान सुवां पावल दुसऱ्याक तुवें विंचून काडलोय ताचे विनवणेन तुज्या पवित्र सभेच्या गोवळ्यांक आनी तांच्या आदीन केल्ल्या इंडांक दयाळायेन सांबाळ आनी सासनाच्या सोडवण्याच्या वाटेन चलय आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना नाहूम प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान वचप शुभ संदेश हाडटल्या दुताचें पावलां पर्वतार पळया तो शांती करता जुदा तुज्यो परबो संभ्रमूंक लाग तुज्यो आंगवण्यो पाड कित्याक खोटो दुस्मान आनीक तुजेर धाड घालचो ना ताचो सारकोसो नाश जाला सर्वेस्परू जाकोबाचो प्रताप वय इज्रायलाचो प्रताप पुनर्स्थापीत करतलो कित्याक विध्वंसकाची ताणें देसवाट केल्या आनी ताच्या फांट्यांचो नाश केला रक्तांत बुडलेल्या शहराचे खटा फोटींनी आनी लुटींनी तें भरलां ताचे लुटीक अंत ना चापकांचे मार चक्रांचो खडखडो घोडे फेर मारतात रथ हालतात डोलतात घोडे सवार धांवां धांवे वेतात तालवारी झगझगतात भाले तळतळतात घायेल्ल्यांची खतड मेल्ल्यांच्यो राशी अगणीत मोडी त्या मोड्यांक आदलोवन पडटात हांव तुज्या आंगार मेळ्ळें उडयतलो हांव तुका लजे घालतलो तूं केंटण्याचो एक म्हाल जायशें करतलो तेन्ना तुका पळयता तीं सगळीं
तुजे तावन पयस सरून म्हणटली निनेवेचो नाश जाला. कोण तुजे पासून रुदान करीत तुका बुजवण दितली म्हाका खंय मेळटीत. देवाचें उतर हें. देवाची वडोदकार. मरण दडत आणि जीवन करता तो हांव एकलो. मरण दडता आणि जीवन करता तो हांव एकलो. तांच्या नासाच्यो दीस भोव लागीं आसा. तांची निमाणे घडये धांवून येता. कारण नासतना सर्वेस्पर आपल्या परजेक नीत कर दितलो. आपल्या सेवकांची तो दया करतलो. मरण दडता आणि जीवन करता तो हांव एकलो. आसा तो हांवच म्हूण वळखून घेया. तुजे शिवाय दुसरो देव ना. मरण दडता आनी जीवन करता तो हांवूच एकलो. मरणा मारल्या उपरांत गुण करचे हांवेंच. मरण दडता आणि जीवन करता तो हांव एकलो. जळजळत्या त्या म्हजी तलवार पाजून हाडत. न्हीद करूंक हांव उबो जातलो. म्हज्या दुस्मानांक परत्यान हांव भूत शिकयतलो. म्हजो द्वेश करतल्यांक हांव पाटी दितलो. मरण दडता आणि जीवन करता तो हांव एकलो. मरण दडता आणि जीवन करता तो हांव एकलो. Alleluia, 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 alleluia. नीती पसत दगदणी बगतली कितले भागी. सर्गींचे राजतांचे. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सम्या. त्यावेळी जेसू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक सर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाक तो इन्कार करूं दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. सो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता. पूण सो कोण म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव निसाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव वगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो. वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसऱ्यान
कितें दिव्येत. मनशा पोतू आपल्या बापाच्या महिमेन आपल्या दुतां सवय येतलो आनी त्या वेळी हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राज्यांत आयिल्लो पळयसर मरोंक पावचे नात. देवाचें उतर हें मागणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो आनी प्रत्येक सांजुवो पॉल दुसऱ्याच्या भक्तीकानो पवा पुरबायची शुभवार्ता आमच्या नियाळाक आसा. मोठव्यान 4 संगती कुंडायेन आमी नियाळ करया. पयल्यान पयलें जेजू ह्यो सगळ्यो संगती ताच्या शिसांक सांगता. जेजूचो पाटलाव करच्या विशयान सांगता आनी जेजूचो पाटलाव करचे तर थोडीं शर्तां जेजू थंयसर घालता. कोणाक सर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा. हें वाक्य आयकत आसतना आमकां कळटा कंपल्सरी न्ही, ऑप्शनल. खड्डायेन न्ही, केल्यारय जाता करनातल्यारय जाता. देखून जेजू म्हणटा कोणाक सर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा. पाटलाव करचे तर पयलें त्या व्यक्तीक जेजूचो पाटलाव करूंक खुशी आसत जाय. आनी उपरांत जेजू म्हणटा तर तो आपणाकच इन्कार करूं दी. इन्कार करचें म्हळ्यार कितें? हांवें म्हाकाच इन्कार करचें म्हळ्यार कितें? हांवें म्हजी खुशी करिनासतना हांवें सोम्याची खुशी करची. म्हाका जाय तितले अवकाश आसात ह्या संवसारार हांवें जियेत आसतना म्हजी खुशी हांवें करियेत, सोम्याची खुशी हांवें करियेत. सोम्याची खुशी करिनासतना म्हजी खुशी हांवें केली, सोम्याच्या खुशे विरोध हांव गेलो तर हांव पाताक आदारतां, ताचे तोंड पयस वेता. केदाळा सोम्याची खुशी हांव करतां एका रितीची संतोश दादोसकाय बेसांवां म्हाका मेळटात. देखून पयलें हांवें म्हाकाच इन्कार करूंक आसा. म्हजी खुशी करनासतना ताची खुशी आमी करूंक आसा. आमी हर एका घडये आमकां एक अवकाश आसता. हांवें म्हजी खुशी करची की वा सोम्याची खुशी करची. आज हांगासर येवच्या पयलें तुमकांच विचारलां हेचेंगी नाका. देखून सबार पावटी आमकां हो अवकाश मेळटा. विंसोवन आमी करूंक आसा. सकाळीं उठिल्ल्या घडयेंत हांव न्हू रातयेक न्हिदोंक वेता पर्यंत आमी विंसोवन करता. आनी हर एक आमची विंसोवन सोम्याच्या खुशे प्रमाणे जावं दी, ताची खुशी जावं दी, तवळ तसो हांव पाटलाव करता. आनी जेजू म्हणटा इतल्यार रावयना. ताचो पाटलाव करता आसतना कितें आमकां मेळटा? ताचो पाटलाव करता आसतना आमकां कुरीस मेळटात. कुरीस म्हणटा आसतना आमकां समजता आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कुरीस मेळटात. देखून जेजून सांगूना तुजो कुरीस हांव उखलून घेता. खंडी जावन जेजू उखलून घेता पूण हांवूय तो कुरीस उखलून घेवंक आसा. कोण म्हजो पाटलाव करता तो आपणाक इन्कार करूं दी, म्हजो कुरीस उखलून घेवं दी. देखून आमकां हर एकल्यांक कुरीस आसात. सक्तांगी कुरीस ना तुलो मनीस ना. देखून हर एकल्यांक कुरीस आसात. तो कुरीस आमी सकला दवरूंक जायना, लोटून उडोवंक जायना. तो कुरीस आमी उखलून घेवंक आसा. आनी उपरांत जेजू म्हणटा म्हज्या फाटल्यान तूं ये वा म्हज्या फाटल्यान तो येवं दी. देखून पयलें शर्त जेजूचें कोणाक जेजूचो पाटलाव करूंक आसा ताणें आपणाकच इन्कार करूंक आसा. सोम्याची खुशी करूंक आसा. ल्हान कुरीस मेळटात, थोड्यांक व्हडले कुरीस मेळटात. हे सगळे कुरीस उखलून घेवंक आसात आनी ताच्या फाटल्यान येवंक आसा. सोम्याच्या फाटल्यान आमी वचोंक आसा. जेजू फाटल्यान, जेजूक मुखार धाडन आमी फाटल्यान वचोंक आसा. आनी तो व्हड खंडी जावन सोम्याचो पाटलाव करूंक एका रितीची दादोसकाय. कशें सांव पावलो ताका एका रितीची दादोसकाय भोगली. सक्कड कश्टांनी तसली दादोसकाय आमकां मेळटा. देखून सोम्याचो पाटलाव करचें हें एका दिसाचें काम न्ही. एका दिसाचें काम जाल्यार सुलाभ. हें काम मोर्ता पर्यंत आमी करी जाय जाल्लें काम. थोडे फावटी सांग पुरो आमी नोवेनाक वेता, रेतीरेक वेता, थोडे दीस समासता कितें पुरो आमी करी जाय बरें करून आमी करता. उपरांत थोड्या दिसा उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत आमकां ताची विसर पडटा. थोड्या वर्सां आदीं हांव सांग पुरो
आमाल पियोन्याक बली जाल्ल्यांक तांकां मेळोवंक तांकां इल्लेशें तांच्या खातीर मागोवंक कावन्सिलींग करूंक हांव वेता आसतना थंयसर आमाल पियोने सोडटात. थोडो तेंप सारके आसतात पूण उपरांत थोड्या तेंपांत परत ताकाच त्या मादाक वस्तूंक ते बली जातात. देखून सोम्याचो पाटलाव करचें एका दिसाचें न्हय, थोड्या दिसांचें न्हय, हें म्हज्या जिविताच्या अखेरी पर्यंत हांवें करूंक आसा. दुसरें जेजू त्या शुभवार्तेन सांगता, कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता. आमी एकलीं आमचो जीव आमी वाचोवंक सोदता. उपरांत जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव निसाकी वाटयता. हें नियाळ करता आसतना हांवें चिंतलें आनी म्हाका भोगलें. आज कितलेशें यासक, कितलीशीं धर्म भयणी, कितलीशीं लायिकां एका सकाळीं उठल्या घडयेतावन रातीक पर्यंत सोम्याचें मिसांव करतात. दीस रात वारें वादळ पावस कसलेय आकांत नासतना सोम्याचें मिसांव ती धैर्यान करतात. सांग पुरो थोडे फावटी पोटाच्या बुकेची तांकां पर्वा ना, थोड्या फावटी तांकां भलायकेची पर्वा ना. आनी असल्यांक खंडी जावन सोम्यान सांगलीं उतरां, जो कोण आपलो जीव म्हजे खातीर वगडायता तो आपलो जीव निसाकी वाटयता. तिसरें उपरांत थंयसर जेजू सांगता तिसऱ्यान, मनशान आपलो जीव वगडावन सगळो संवसार सोडलोच म्हणया तर हातूंत तांकां कितें फायदो. थोड्या दिसां आदीं एका कार्याक हांव गेल्लो. एमसीन सकड भुरग्यांक मुखार आपयलें आनी एक सवाल घालें, तूं तुज्या जिवितांत कितें जावंक अपेक्षिताय. हर एकल्यांनी दाक्तेर आनी पोलीस म्हणून तूं जाप दिली. कित्या खातीर म्हाका गुतूना. हर एकल्यांनी दाक्तेर सुमार 7-8 जाणांनी थंयसर दाक्तेर म्हणून जाप दिली आनी हर एकल्यांनी 7-8 जाणांनी थंयसर पोलीस म्हणून जाप दिली. एकल्यान सांगल्याक आनी एकल्यान तशें सांगलें की म्हाका कळीत ना. दुसऱ्या खंयच्योय जापी थंयसर आयकोंक मेळोंक ना. आज हांव पुरो भुरग्यां लागीं आनी विचारता आसतना आज एकच आशा, हांवें संवसारार नवाडीक जायचें, म्हजें नांव फेमस जायचें, सो हांवें उंच वचो जाय, सगळ्यांक म्हजी वळख जाय जाय, हांवें व्हडलो मनीस जाय जाय, व्हडलें एचिवमेंट हांवें करी जाय. असल्या संवसारांत आमी आसा. देखून असल्या संगतींक आमी बली जाता. देखून जेजूचें उतरां परत आमी उडासा काडया. कोण आपलो जीव सगळो जर एकल्यान आपलो जीव वगडावन सगळो संवसारच जोडलो म्हणया हातूंत ताका कितें फायदो. हें वाक्य मातेवाच्या 16व्या अध्यायांत 26व्या वळींत वाचूंक मेळटा. आनी हेंच वाक्य इनासान सा फ्रांसीस सावेराक सांगलें. आनी हें वाक्य तो गूंड रितीन नियाळटा आनी आमकां कळीत आसा सा फ्रांसीस सावेर थंयसर सोम्याचो पाटलाव करूंक येता. सगळ्या संवसारार फेमस जायचे, व्हडलें नांव म्हाका मेळाचें पूण आशिल्लो त्या एका वाक्या फाटल्यान ताचें जिवीत थंयसर बदलता. हेंच वाक्य जावं पुरो आमकां मार्काच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत 30 आनी 6व्या वळींत वाचूंक मेळटा. आनी लुकाच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत 25व्या वळींत थंयसर वाचूंक मेळटा. मनशान सगळो संवसार जोडून आपलो जीव वगडायलो तर वा आपलो आत्मो वगडायलो तर कितें फायदो. आज आमी आमकांच विचारया, सगळो संवसार जोडच्या प्रयत्नांत हांव म्हजें कुटाम वगडायतां गे. सबार कुटुंबाची परिस्थिती आसा तशीच. पयशे जायचे, बरें घर जायचें, बरें वाहन जायचें, बऱ्या रितीची म्हाका एक ग्रेस्तकाय जायची. आनी तवळ थंयसर म्हजी पतीन कश्ट जाता, म्हजो पती कश्ट जाता, म्हजीं भुरगीं कश्ट जातात. देखून आज सगळो संवसार जोडून वचून म्हज्या कुटुंबादारांक हांव वगडायतां गे, म्हज्या घरच्या सांद्यांक हांव वगडायतां गे, म्हजो जीव हांव वगडायतां गे, म्हजो आत्मो हांव वगडायतां गे. एकलो दुबळो मनीस आसलो खंय एका व्हडल्या रायाक तो मेळोंक येता. आनी ह्या राया विशयांत ताणें जायतें आयकल्लें. हो राय बारी बरो मनीस, उदार मन आसो, कोणायकी खाली येता आनी पाटी धाडना, विचारलें सगळें दिता. हें ह्या दुबळ्या एका रैताक कळीत जाल्लें. देखून हो रैत कोणाचें आयकून त्या रायाक मेळोंक तो वेता. आनी राय ताका सांजेर मेळोंक गेल्ल्या वेळार राय ताका म्हणटा, दुसऱ्या दिसा एक 8:30 वरांकशें म्हाका तूं मेळोंक ये आनी तुजे लागीं सर्तीक हांव उलयतां. आनी हो रैत, दुबळो रैत जायतें आशेवन त्या राया कडेन तो वेता.
भियान म्हणल्यार बरी येता राय ताका शिक्षा दिता कोण ना कसले कश्ट दिता कोण ना धमकी दिता कोण ना पूण एका रितीन ताणें आयकल्लें हो राय बारी बरो मनीस कोणायकी दुखयना विसारलें दिता कलियात आनी कोणायकी पाटी धाडिना हें सगळें ताणें आयकलां कित्याक आमी बॅकग्रावंड म्हणटा हें सगळें ताका कळीत आसा आनी दुसऱ्या दिसा एक 8:30 वरांकशें त्या रायाक मेळोंक तो वेता दुब्बळो रैत दुब्बळो मनीस आनी ताका राय म्हणटा तुज्या हातांत एक हांव बेतकाटी दितां एक व्हडली बेतकाटी हांव दितां आनी ही बेतकाटी गाणी घेवन तुवें धांवचें सकाळीं आतां 9 वरां धांवन सांजेर 5 वरां पर्यंत तुवें धांवचें तूं धांवन कितलो जागो स्वाधीन करताय तितलो जागो तुकाच तो जागो नाका जाल्यार ताचें त्या मोलाचें तुका भांगार दिता वा त्या मोलाचो दुडू दिता आनी म्हज्या लागीं जागो जाय तितलो आसा तुवें कांय भियोवची गरज ना म्हज्या लागीं जागो जाय तितलो आसा पूण एक शर्त तुवें ती बॉडी खंयसर मिशेर तूं धांवलाय थंयसर वचून तुवें पुरूंक आसा थंयसर वचून तुवें पुरूंक आसा आनी तुवें फाटीं येवन म्हज्या ह्या जाग्यार हांव खंयसर आतां हांगासर आसा त्या जाग्याक तुवें 5 वरां भितर येवन फाटीं पावोवंक आसा आनी उपरांत तुका तुवें खंयसर वचून बॉडी पुरल्याय पळय थंय तावन हांगा पर्यंत सगळो जागो तुजोच जागो नंतर त्या मोलाचें भांगार ग्रेस्तकाय वा दुडू तें तुका हांव दितां आनी राय ताका सांगता तुका हांव उदकय दितां पियोंक खाली वेचें तुवें गरज ना तुज्या संगात हांव उदकय तुका दंड दितां जाय जाल्ल्या वेळार उदक तुवें पियेवेत एक पोती एक बॅग ताका दिता आनी दनपारांचें जेवण ताका तो दिता आनी म्हणटा 9 वरार तुजें पैन आराम कर सांजेर 5 वरार तुका ह्या जाग्यार हांव मेळटा खंयसर वचून तुवें बॉडी पुरल्याय तितलो जागो तुका मेळटा पूण एक शर्त तुवें फाटीं हांगा येवन पावोंक जाय बॉडी थंयसर खंयसर तुका पुरूंक आसा थंयसर तुवें पुरची आनी ह्या जाग्याक हांगासर येवन तुवें फाटीं पावोंक जाय वो सुरू करता 9 वरार वो सुरू करता एकदम फास्ट म्हणल्यार बरी धांवता कित्याक म्हळ्यार कितलो जागो हांव धांवतां तितलो जागो म्हाका फाटीं मेळटा धांवता 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 पियोवण्याची ताका पर्वा ना खावची ताका पर्वा ना धांवता रैत जाल्ल्यान इल्लो घटमूट जाल्ल्यान बरें तो धांवता 12 वरांशें ताका कळटा 12 वरां जाल्लीं ताका कळटा तो म्हणटा इतले बेगी हांवें फाटीं घेवचें नाका 3 वरां जालीं मात्र आनीकी 5 वरां म्हाका आसात आनीकी हांव धांवतां ताका फाटीं घुवी येता आसलें की ताका रैतान सांगूं ना कितलें रायान सांगूं ना इतलेंत धांवाचें म्हणून कितलें तुका जाता तितलें धांव आनी फाटीं पाव तुका 5 वरां मेशेर वेळ आसा आनी तो म्हणटा 12 वरार आतां हांवें फाटीं धांवल्यार हें बेगीन जालें आनीकी जागो हांव आपणावंक पळयतां आनी अशें धांवता धांवता 3 वरां मेशेर तो धांवता 6 वरां मेशेर 6 वरां लागपाक तो धांवला 3 वरां मेशेर तो धांवला उदकय पियोना खावची पर्वा ना आनी धांवला 6 घंटे तो धांवला आनी आतां 6 घंट्यांनी ताणें धांवल्लें आतां फाटीं पावोंक आसा फाटीं पावोंक केवल 2 घंटे आसात आनी अशें ताका कळटा हें म्हाका असाध्य देखून तितल्यार तो रावयता आनी फाटीं येवंक फाटीं घुवंक फाटीं धांवंक तो प्रयत्न करता आनी फाटीं धांवन 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 येता आसतना सुमार एक मदगात तो पावता आसतना थंयसर धरणीक तो सरपडटा सुमार 1 घंटो आसलो थंयसर तर धरणीक सरपडटा वा पडटा थंयसर रगत वंगता आनी थंयसर तो मरण पावता आनी राय हांगासर ताका राखोन आसलो 5 जालीं 6 जालीं 7 जालीं वो मनीस येवंक ना आनी तो वळू वाच्या मंत्रीक थंयसर धाडटा आनी धाडटा आसतना त्या रायाक ती खबर येता की हो मनीस मरण पावला आज आमच्याय जिवितांत पियोवंक जाय तितलें उदक म्हणल्यार बरी सोम्यान आमकां दिलां जेवंक म्हणल्यार बरी आमकां रियेकल्यांक दिलां जाल्यार आमी धांवची गरज आसा पूण धांवचें कितून पर्यंत ताका थंयसर अवकाश आसलो बेगीन ताका फाटीं येवयेत आसलें आनी कशें ताका सोलोवन वचोन इल्लोसो जागो आपणावन ताका फाटीं येवयेत आसलें पूण मनुश्य स्वार्थ मनुश्य सैंब कितें आसा ताका स्वार्थी करता आनी ताचो जिवूस तो वगडायता मनशान सगळो संवसार जोडून आपणाचो जीव आपणाचो आत्मो आपणाचें कुटाम आपणाच्या भुरग्यां बाळांक वगडयलें तर कितें फायदो निमाणें थंयसर जेजू आपल्या शिसांक सांगता आनी आज आमकां सांगता मनशा पुतू आपल्या बापाच्या महिमेन आपल्या दुतां सोवें येतलो आनी त्या वेळी हर एकल्याक
तांच्या करण्याप्रमाणे प्रतिफळ दितलो. आमचे एक दीस संवसारी जिवीत आखेर जाता आनी आखेर जायचेच फुडलें जिवीत मुखार वेता, ससनाचें जिवीत मुखार वेता आनी आमकां एकल्यांक कळीत आसा बरें केल्यार म्हाका बरें मेळटा, बऱ्या करण्याक म्हाका बरेंच पाटी मेळटा. वयर शिंपी उडयल्यार ती म्हज्याच माथ्यार पडची, देखून बरें केल्यार तुकाय बरें मेळटा. तुवें बरें करूं नाय तर तुकाय बरें मेळना. तुवें तुज्या आवय बापायक बरें केलें, तूं भुरगो जावन तुजीं भुरगीं तुका बरें करतात. तूं बरें करूं नाय तर तुज्या भुरग्यां तावनी बरें अपेक्षी नाका. देखून आमकां हर एकल्यांक हें लागू जाता, वो संदेश लागू जाता. कितें प्रिंसिपल आमी म्हणटा हें आमकां लागू जाता. जर हांव बरें करतां म्हाका बरेंच पाटी मेळटा, जर तर हांव बरें करिना म्हाका बरें पाटी मेळना. तर हे येवकरिस्तंतल्या जेजूचो आदार आमी मागया, जेजूचो पाटलाव आमी निरंतरी करूंक आनी प्रत्येक सांव जेजून आमकां कितें मिसांव दिलां तें बऱ्या रितीन करूंक. कसल्याच उद्वेगाक आशेक वळख जायनासतना जेजून म्हाका दिल्ल्यांत तृप्ती पावोवन जेजूचें मिसांव बऱ्या रितीन करूंक आनी बऱ्या करण्याद्वारे एक दीस सर्गीन जेजू म्हाका आपयत आसतना ताणें बसायिल्लें तें सर्गींचें रास हांवें सोडूंक जाय अशी कृपा ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत हांव मेळोवन दी म्हणून मागया. मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या आताचो आडू आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर कानिको मोगान तुका दिवच्यो फोळा देकर बापा वावराचो. तुवें दिल्ली सदेणी आमची सगळी इजिणी बापा मोगान स्वीकार कर. हुंड्या वायनाचो घे आमचे येंतीने बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवें दिल्ली सदेणी आमची सगळी इजिणी बापा मोगान स्वीकार कर. हुंड्या वायनाचो घे आमचे येंदेने बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. प्रितीच्या बापा, तुज्या बगेवन सुवाम पावल दुसऱ्याच्या उगडासाक वो वाकनेचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आतांच्या आनी फुडल्या वायटांतलें आमकां निवार. आनी जशें बगेवन गवळ्यांनी आपल्या इंडाची जतनायेन सेवा केली तशें आमा समेस्तांक आमच्या गोवळ्या सांगाती त्याच इंडाच्या सेवेक आमचें जिवीत भेटोवंक कृपा दी. या आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. श्यामी करो फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां हर एकल्यांक तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Albanzo serves por
तू सर्गाने सोसा भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय 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 ऊन सर्गी तुका जय 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 सर्वे स्पोराचे नावे येता ताका जय जय ऊन सर्गी तुका जय 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 ऊन सर्गी तुका जय 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 बापांक रोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परींच्या वानसतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उकडासा करात बवर्त सगुट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पावून आमी परगटता तुझ्या येण्याक आमी हत्रेकता तुझ्या येण्याक आमी हत्रेकता बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वजिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभे उगडास करे आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळी याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणा सुबर्व सुदरण मेल्यान ते आमच्या बाबा बहिणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजडी तुमकां मळपडेंक फावो कर ह्या वेदी बोंतनी जमत जाल्ल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मोरये देवाचे माय संगती भाग्यवंत जुजे दिसपती भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत जुआं पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यासचे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सडबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तिरकेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतलें सुटय
आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवडके पदवेनी मायमा तुजी ससनाच्या ससना सम्य जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व आमी सुभागे. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. कोणासाय म्हज्या काळजादार भितर येवं आमचे थाय. मोगान तुज्या म्हजे काळीज भरून सोम्या तूं लागले थाय. ये जेजू मुझे तये शांती तुझी हाडू ये जेजू मुझे तये कृपा देनी गेवो ये जेजू मुझे तये शांती तुझी हाडू जेजू मुझे तये कृपा देनी गेवो भावना म्हाका तरी सोम्या येताय. काळजान म्हज्या रावताय. काकूत तुजी म्हजे बरोबर पोतून म्हाका तूं सांबाळताय. ये जेजू मुझे तये शांती तुजी हाडू ये जेजू मुझे तये कृपा देनी गेवो
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भगवन सुवाम पावल दुसऱ्याच्या काळजान पेटलेल्या तुझ्या मोगान तामान असलेल्या कष्टां वावरांनी ताणें तुझ्या पवित्र सभे खातीर आपलो जीव करसिलो. आमी आतां घेतला त्या संस्कारा वरवीं तो मोगाचो उसो आमच्याय काळजांनी पेटय म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आणि सरपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काकूळ आमकां उगडली, चडबोनेची महिमा शिकयली. तुळसाचो गूण जिविता तुझ्या दिली घेवन सुवा पाव दुसऱ्या वंदिता सर्भक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा बागेवन जुआ पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र युकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सातां दिल्ले बक्षाने ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. एक घडी भर बसया. आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर एक घडी बरी आमी अर्गां दिवया. सबार जाणां तांकां मेळिल्ले उपकार मागिल्ले उपकार मेळ्ळ्यात तांचे बराबर आमी अर्गां दिवया. येदोळ मेळिल्ल्या सर उपकारा पासून सबार जाणां अर्गां दितात. दोगां जाणां बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासून थोड्या बरें बेळ्ळें फावो केल्ल्या पासून जाग्याच्या वांट्याचे केस इत्यात बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून कुटुंबांत समाधान मेळिल्ल्या पासून बरें काम मेळिल्ल्या पासून घर भाड्याक दिवंक फावो केल्ल्या खातीर सबार जाणां उपकार बावडटात. ताचे बराबर आमकांय जायते बेसांवांनी सोम्यान आमकां भरला. भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्याच्या मजतीन ताणें आमची मागणी आयकल्यांत आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत आयच्या दिसांक सर ह्या पुणतळार येवन आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक ताचो खुशयेन पाटलाव करूंक ताचे खातीर जायतो त्याग सॅक्रिफायस करूंक ताणें आमकां उलो दिला. आयच्या दिसा आमकां हांगासर शाबितायनान पावयल्ल्या पासून ताच्या संगतपणांत थोडो वेळ करसूंक फावो केल्ल्या पासून बेसांवां आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक संद्यांचेर पिडेस्त भाव भयणीचेर भुरग्यांचेर युवाजनांचेर परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर धाराळ मापल्या उतरल्या पासून ह्या घडी आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू. कोगळाप तुका सोम्या जेजू. सुदी तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. अस्तित्व तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उबे रावया. प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा
भाग्यवन जुआ पावल दुसऱ्याचे देणी आपासत आनी ताच्या विनंतीन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकार आनी बऱ्यापणा पासत आमी ताका अर्गां दिता तुजी दैवेक आकुळतो आमी वर्णिता ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताचे गूण गरजे सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका आदीन वाचता ताचे बरे भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं भाग्यवंत जुआ पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आम्हा बसो देवा लागीं विनंती कर हे भाग्यवंत जुआ पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरोन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरोन बरो गवळीक वचो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजे भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्त सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमाक कर तुजी भाग्यवंतचिनी आमच्या जिविता प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजूतय आमचे दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत तेकन बसया सबार जाणांनी तांची ते सवा बरपेनिशी दिल्ली आसात तांचे बराबर आमच्याय ते सवा खातीर विविध गरजां खातीर आमी मागया तेगा जाणांक बरें काम मेळोंक 6 जाणां बरी भलायकी मेळोंक तेगा जाणां बरी सैरीक मेळोंक एकल्याचे BP शुगर नॉर्मल जावं एकल्याचे घराचें काम संपूर्ण करूंक फावो जावं एक 2 जाणांचें डिप्रेशन गूण जावं रातीक बरी न्हीद पडोंक एका चलयेन वायट संगत पयस करूंक एकल्या मुताची समस्या आसात ते समस्ये गूण जावं बरी भलायकी मेळोंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोंक उन्या रेंटाचें रूम मेळोंक ल्हान कॅन्टीन ओपन करूंक फावो जावंक नर्सिंगांत बरें फलितांश मेळोवन बरो फुडार मेळोंक 2 जाणां परगांवांत बरें काम मेळोंक भुरग्यांचे दांताचे मास्कूट गूण जावंक दोळो गूण जावंक दुश्ट मनशां कुटुंबाक सुटका मेळोंक 3 कुटुंबांनी घरांत शांती समाधान मेळोंक एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोंक पांयाच्या गांठेची दूख आनी हुलप गूण जावंक एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटे मेळोंक फॅटी लिवर गूण जावंक रॅन्से फेर्नांडीस धवी शिबांक गूण जावंक ताचे बराबर आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर ज्या कोणी आमचे लागीं मागोवंक विचारला ज्या कोणी आमी मागता म्हणून भासायला तांचो हर एकल्याचो उडास काडया आनी आमच्यो गरजो भाग्यवंत जुआ पावल दुसऱ्याच्या मजतीक आमी भेटोवन दिवया सबार जाणांनी वैयक्तीक रितीन म्हजे लागीं मागोवन सांगलें आसा बरी सैरीक मेळो एका ल्हान भुरग्याची पिडा शिडा संपूर्ण गूण जावन बरी भलायकी मेळो कुटुंबांत शांती समाधान रास करूं उबे रावया तूं आमकां भाव येवकारेचो आमकां करूं मोक्ष शिकय आनी मरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मरये माये आनी सर सदां भक्तां संगी सर्गीच्या रासान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाखान आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मुरये कृपेन भरुल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता आमेन पिडेस्त बाबा बहिणी खातीर आमी विशेष रितीन मागया सम्याच्या नवे आमचो आदार आनी रचला सर्ग आनी संवसार सर्वस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोय आसूं
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता मरिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कष्टांत दुखांत आनी अडचणीन सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भगवंत सुवाव पावल दुसऱ्याक आपल्या भगवंतचे नियमुखांतर तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ताचो मोग तुझ्या परचेन बगूंक आनी भावार्थांची येवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी सक्कडान वरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोबे आसो. भगवंत सुवाव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव. भगवंत सुवाव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो. आलतरीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक तुमी फावो. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सवय आसो. म्हाका चोनो आयच्या दिसा व्हडा संख्येन येवन हांगासर आराधना वेळा मिसा वेळार एकामेका खातीर मागयल्ल्या व्हडा संख्येन आयिल्ल्या तुमचो उपकार बावडटा. देव बरें कर म्हणटा. आनी प्रत्येक रीत आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधना सोलणवर मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्था बरीत नियाळ दिवन आमच्या मागयल्ल्या मनादीक बाप केविन लॉरेन्स डिसोजा कृपा साधनाचे दिरोग तरते तांकां तुमच्या समेस तर्फेन म्हजे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसा वासर बरें मागता. आयच्या दिसा जेवण दिवंक आदार दिल्या आनी तशेंच फेस्त मेस दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता आसतना तुमी मुखार येवचें आनी मानाची वात प्रधान ह्या जागातान तुमी स्विकार करची. आयच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक स्पॉन्सर रावल्ले आसात. जॉस्ना रोड्रिगास पेरमोदे. मिलान फेस्त मेस दिल्ले आसात. मिलान मस्करेनो सांव पावलो वाडो. लियो सिल्विया तावरो सांव पावलो वाडो. जुवियन आयलन अल्फोन्सो मुंबई. ग्रेशियन सोनिया डिसोजा फातिमा दुसरो वाडो. फेल्सी डिसोजा सांत आंतोन वाडो. जुलियाना फेर्नांडीस सांव पावलो वाडो. शांती डिसोजा सांव पावलो वाडो. रियान लोबो सांव लोरेस दुसरो वाडो. सिल्विया मार्टीस आद्यापाडी. जीता तावरो जेजूच्या काळसा वाडो. मनाची वात वितरण केल्ल्या ह्या बापान देव बरें करूं आनी स्विकार केल्ल्यान तुमकां देव बरें करूं. मोगाच्यानो कळोवणी ऑगस्टाच्या 15 तारखेर म्हणजे येवच्या हप्त्यान शनिवारा आमी स्वतंत्र दीस संभ्रमता. मोरयेच्या सर्गी घेण्याची दाबाजी परब आमी संभ्रमता. त्या दिसा इगर्जेन मीस आसा पूण हांगासर आमच्या पूण शेतांत हांगासर ऑगस्टाच्या 15 तारखेर सकाळीं 10:30 वरार हिंदींत मीस दवरला. कामा खातीर नॉर्थ टावन आनी पुरा आयिल्ल्या लोकां खातीर तांकां तांच्या भाशेन मीस मेळना
पूण हिंदींत हांगासर मीस आसा देखून हिंदी उलयतल्या लोकांक तुमी खबर दिया. हिंदी कातोलीक क्रिस्तांवां खातीर, हिंदी कातोलीक क्रिस्तांवां खातीर हांगासर मिसाचें बलिदान दवरलां. 10:30 वरार मीस प्रारंभ जाता. सेरो यासाक हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक आसतलें. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो फाटल्या दिसांनी तुमकां ह्या विशयां सांगलां. हांगासर हर एका हप्त्यांत बुधवारा सांजेर 5 तावन 6 वरां पर्यंत सगळ्यांकी अनुकूल जावच्या भाशेन सगळ्यांकी येवंक फावो जावच्या उद्देशान सांजेचे 5 तावन 6 वरां पर्यंत 1 वराचें विनवणेचें मागणें हांगासर दवरलां. आराधन सक्रमेंत हांगासर सक्रमेंत आराधना दवरून सक्रमेंता मुखार आमच्या गरजां खातीर आनी एकामेकाच्या गरजां खातीर आमी विनवणी करता. देखून तुमी व्हडा संख्येन येया आनी ह्या विनवणेच्या मागण्यांत तुमी भागीदार जाया. थंयसर जेवणा खातीर पयलें तुमकां सांगलां 2 कावंटरां थंयसर आसात. तुमी थंयसर वचून तुमकां कितलें जाय तितलें मात्र जेवण तुमी स्विकार करचें. जेवण पाड करिनाकात. थंयसर चेरां घाल्लीं आसात, बसूंक कदेलां घाल्लीं आसात. देखून पयलें प्रायवंतांक कोणाक उबें रावन जेवंक कश्टाचें जाता तांकां पयलो अवकाश तुमी दिवचो. उबें रावया. जेवणाचेर आशिर्वाद मातशें पयलें. आयच्या दिसा जेवण दिवंक आदार दिल्ल्यांच्या गरजां खातीर आनी तशेंच दिसा मदें हांगासर येवन ह्या आपुणशें उदारगते खातीर कोणी सगळें आदार दिल्लो आसा तांच्या हर एकल्याच्या गरजां पासत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पातकां मोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आयच्या दिसा ह्या दानींनी प्रत्येक रितीन जेरी रोड्रिगसाच्या आत्म्या शांती मागून ताच्या उडासाक तांणी जेवण दिल्लें आसा. ताका सासणाचो विशय लाभों दे म्हणून आमी मागया. नामान मुरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता स्त्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सासणाचो विशय दी ताका येसुम्या निरंतर प्रकाश ताजेर फगोदी समाधान तसोत्मा विशय घेवन दी. आमेन. प्रार्थुया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आयच्या दिसा हो हांगासर तुवें आमकां आपण हाडल्या पासत आनी तुज्या सुभाम देणे आनी आशिर्वादांनी भरिल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासता वर्गां दिता. तुज्या पुता जेजूच्या मासा रक्तांत आत्मीक जेवणांत आमकां वांटेले करून आत्मीक खाण जेवण दिवन आमचे आत्म्याचें पोशण तुवें जाल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आनी आतां हांगासर कुडीच्या पोशणाक उपकारता तें खाण जेवण आमी सेवंक वेता. त्या खाणा जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तें तयार केल्ल्यांचेर आनी दान जावन दिल्ल्यांचेर आनी त्या सेवच्या मातसो मेस्तांचेर तुजी दाराळ बेसावा घाल. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Saniaso shantiso dut amso Bhagyevo zuvam paudusro Devi kakul tiso bhakto Bhagyevo zuvam paudamso Saniaso shantiso dut amso Bhagyevo zuvam paudusro Devi kakul tiso bhakto to Bhagyevo suvam pauramso Nama nama tuka Nama nama tuka Devi bhakta amcha santa Shanti jago bhara Nama nama tuka Nama nama tuka Devi bhakta amcha santa
शांतीच्या कुवरा. राजस्थान मुखसेवा तुझो परजळ पाटलावदा क्रिस्ताचो तुंबळवो ओवी सभेचो राय कुवर भाग्यवो जो पाव दुसरो. राजस्थान मुखसेवा तुझो परजळ पाटलावदा क्रिस्ताचो तुंबळवो बेसो राय कुबर भाग्यवो जुवान पाव दुसरो. नमान तुका नमान तुका दैवी भोगता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा. मुझे माये हांव सगळो जावं तुजो मागण्याचो देव बरो घेतलोय. मोरये मायेक सदांच बनोवच्या मनशा कोळा विघ्नांतलें राखच्या. नमान तुका नमान तुका दैवी भोगता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा. नमान तुका नमान तुका दैवी भोगता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा. मुखार पुथा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद देव आमकां. भाग्यवान जुवान पावल दुसऱ्या विनंती कर भाग्यवान कसाचे करुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. नवे आमेन.